Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. मातेवाचें शुभ वर्तमान. शिसांनी जेजूशी येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदलल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीच नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेतीत जाल्यार ती म्हाकाच घेतात. पळयात, ह्या धाकटुल्याच्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामोल थांबनासतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हय दोंगराचेर सोडून हिण्यांतली पेल्यान सोडल्या तिका सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेल्ली जाल्यार सांडूंक नासलेल्या न्हंयान न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. सर्वेस्पराचें उतर.